नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां हांव येवकार दितां. आमी एका म्हत्वाच्या विशयाचेर आज चर्चा करूंक हांगा जमिल्ले आसात आनी ती म्हत्वाचो विशय आसा राजकारणांतलें गुन्यांवीकरण. वेंचणुको आयल्यो रावल्यो की फकत गोंयांत न्ही, देशभरान राजकारणान येवपी गुन्यांवकार किंवा वेंचणुकेन दिवपी गुन्यांवकार अशी तरेची चर्चा सुरू जाता आनी ती खूब वायट पावड्याचेर चलिल्ली आसा. फाटले 10 वर्सां तर आमी सामके प्रामुख्यान पळयतात. 10 वर्सां पयलीं जातालें अशें की गुन्यांवकार नासताले अशें न्ही, पूण गुन्यांवकार राजकारणाचेर किंवा वेंचणुकेचेर डायरेक्ट प्रभाव घालनाशिल्ले, ते फाटल्यान आसताले. राजकारणाच्या फाटल्यान रावप आनी ही सगळी पळय जी कितें घुसपागोंदळ किंवा मोठ्या प्रमाणाचेर पळय जी दादागिरी ही फाटल्यान जाताली. आज जाता तें अशें की तांकां दिसपाक लागलां आमी फाटल्यान रावन कितें करप, ताका लागून तेच सद्या फुडारी जावपाक लागला. राजकीय पक्ष तांकां तिकेट दिवपाक लागल्यात आनी विनेबिलिटी म्हणून जे पळय कितें येवपाक लागलां, एका अर्दान पयसो आनी दुसऱ्या अर्दान दादागिरी, धुमशेणां, हाज्या बळाचेर राजकीय हे जे पळय फुडारी आहात ते आतां प्रबळ जावपाक लागल्यात. आनी विनेबिलिटी कन्सेप्ट जो सगळ्याच पक्षांनी लायला, ते लोक जिखून येतात अशे तरेचें एक वातावरण तयार जाता. ते लोक जिखून येतात, परत पयशे करतात, दादागिरी करतात, गुंडगिरी करतात, परत ते जिखून येतात. म्हणजे एक फिसियस सर्कल हें सुरू जालां आनी तांणी गोंयच्या लोकशायेची गची अंदुवपाक सुरवात केल्या. आतां जेन्ना गोंयच्यो वेंचणुको जाहीर जाल्ल्यो आसात आनी त्यो आतां 20 ते 25 दिसां भितर गोंयांत जे पळय मतदान जावपाचें आसा, तेय नजरेन गोंयच्या राजकारणाचें किंवा वेंचणुकेचें गुन्यांवीकरण जाता काय कितें अशे तरेचो प्रश्न आमच्या मुखार आयिल्लो आसा. आनी ह्या विशयाचेर एका संस्थेन एक खर भुमिका घेतल्या आनी तांणी कांय डाटाय आमच्या मुखार हाडला. ADR ही संस्था गोंयचे वेंचणुको, गोंयचें राजकारण हाजो एक बारीकसाणेन अभ्यास करतात. आनी ह्या संस्थेचे गोंयचे मुखेली भास्कर आसोldekar आज आमचे कडेन चर्चा करपाक ह्या कार्यावळीन आयिल्ले आसात. भास्कर बाब, तुमकां कार्यावळीन हांव येवकार दितां. देव बरो करूं राजू बाब. आनी आय एम थँकफूल दॅट यू हॅव गिवन मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्या लोकां कडेन उलोवपाक. बरोबर. भास्कर बाब, गुन्यांवीकरण, वेंचणुकेचें गुन्यांवीकरण हो एक म्हत्वाचो विशय आमी ह्या चर्चेन घेतला. पूण ताजे पयलीं म्हाका ADR ही संस्था खंयच्या खंयच्या वाठारांत वेंचणुकेचें काम करता हाजी मातशी थोडी म्हायती तुमी दिवची. हय, हांव तुका 1-2 मिनटांनी ADR म्हणजे कितें आनी खंय खंय आमी काम करता तें सांगता. ADR म्हणटा ते सगळे स्टेटींनी आतां आसात आनी सगळे युनियन टेरिटरींनी बी. बरोबर. आमी स्थापन केलें हें 1998. बरोबर. हें कित्या खातीर आमी हें केलें? दिस इज NGO स्टार्टेड बाय स्टुडंट्स आनी प्रोफेसर्स ऑफ IIM अहमदाबाद, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबाद म्हणटा ती, एक प्रिमियर मॅनेजमेंट एज्युकेशन सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया, इतले ताचे नामनेचें हें. थोडे एक 8-10 प्रोफेसर आनी 8-10 आमचे स्टुडंट्स आमी तें हें केलें. कित्याक त्या वेळा बोफोर्स आनी खूब हाका लागून खूब पयशे येताले. आय एम टॉकिंग अबाउट 90s. आनी देयर वॉज लॉट ऑफ इन्स्टेबिलिटी आनी गव्हर्मेंट्स एट द सेंटर खूब चेंज जाताली आनी देयर वॉज अ कॅओस आनी लॉट ऑफ करप्शन अशें एक पेपरांनी आनी इलेक्ट्रॉनीक चॅनलाचेर दिसतालें. म्हणून बाबा हाका तोडगो कितें हें हाजेर जेन्ना आमी विचार करपाक बसले बी तेन्ना आफ्टर सर्टन दिस थिंग आमकां अशें दिसलें की हे 3 वस्तू तरी कॅन्डिडेटां बद्दल सगळ्या लोकांक कळपाक जाय, सो दॅट दे हॅव अ इन्फॉर्म्ड चॉयस. लिगल लुमिनरी कडेन आमी गेले दिल्लीक. ते म्हणपाक तुमी दिल्लीकच एक कितें तरी NGO स्थापन करात. आनी आमी दिल्लीक स्थापन केली. आमी हायकोर्टान PIL घालें दिल्ली हायकोर्टाच्या अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट, सेंग तरी अशें हें कितें तरी करूंक जाय म्हणून. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अँड द ओपोजिशन इन ब्लॉक दे ओपोज टू दीस बिकॉज दे हॅड अ कॉमन दिस थिंग की बाबा वी आर ट्रेसपासिंग द प्रायवसी अशें ताचो एक अर्थ काडलो. सो हायकोर्ट सेड नो, हें ट्रेसपासिंग जायना, कित्याक दीस इज एलिमेंटरी इन्फॉर्मेशन शूड बी इन पब्लीक डोमेन सो दॅट पीपल हॅव इन्फॉर्म्ड चॉयस. बरोबर. सुप्रीम कोर्टाक गेलें. सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो गेव इन आवर फेवर. आनी बट हो प्रोसेस एक 4-5 वर्सां गेलो. 2002 सुप्रीम कोर्टान सांगलें ना हें दिवंकूच जाय. आनी तेन्नाच्यान हो एफिडेवीट म्हणटा तो एक आयलो. ताचे पयलीं एफिडेवीट म्हणटा तो नासतालो, फक्त नॉमिनेशन पेपर फायल करपाचो जालें. सो तुमच्या वॉचडॉग संस्थेन वेंचणूक आयोगाचेर प्रेशर हाडून अशे तरेचें एक एफिडेवीट उमेदवारांनी दिवचें हाजे खातीर तुमी काम केलें. प्रेशर हाडलो ना, आय जस्ट चेंज वन वर्ड ऑफ यू. आमी प्ली केलें, रिक्वेस्ट केलो की बाबा हें अशें आमकां इन्फॉर्मेशन वोटर्सांक दिवचें सो दॅट वोटर्स हॅव इन्फॉर्म्ड चॉयस वेन दे गो टू पोलिंग बूथ. इतलेंच. बरोबर. सो भास्कर बाब, आनी तेन्नाच्यान हें कमेस जाला. आनी तेन्नाच्यान हो पयलीं एफिडेवीट मरे स्वर्ण बी नासतालो. सादारण 2007 नंतर तो स्वर्ण एफिडेवीट जालो. बरोबर. आनी तेन्नाच्यान
एफिडेविट दितात आनी एफिडेविटान पळय कितें इन्फॉर्मेशन आसता. आतां हो एफिडेविट आमकां दिवंक जाय अशें सुप्रीम कोर्टान तांकां गायडलायन दिली CIF, आनी तें इन्फॉर्मेशन आमकां तशें मेळ्ळें न्ही. वी सॉर्ट ऑफ वी हॅव सॉफ्टवेअर इन दिल्ली, आमच्या दिल्ली ऑफिसान, आनी थंय आमी तें प्रोसेस करून एक 7-8 दिसा भितर प्रत्येक स्टेटीक कळयतात. म्हणजे आतां आमचे 29 तारखेक आनी मागीर 31 तारखेक बी हें जातलें. ताजे नंतर एक 7 दिसा भितर हांव सगळें हें नवे जे कोण कॅन्डिडेट्स आहात, देर कूड बी मोर दॅन 300 दिस टायम, तांचो सगळो डेटा आमी प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी लोकां कडेन सुद्दां पावयतले गोंयचे. बरोबर. भास्कर बाब, म्हाका एक सांगात, हाजे खातीर इलेक्शन कमिशनाक इलेक्शन लॉ चेंज करचो पडला, एमेंडमेंट हाडचे पडल्या? मातसो, म्हणजे बिकॉज देर आर लॉट ऑफ गायडलायन्स विच आर गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टायम टू टायम, रायट फ्रॉम 2002 टील अबाउट 2020. बरोबर. द लास्ट विच इज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट 13 फेब्रुवारी 2020. बरोबर. आणि ती इज ऑन क्रिमिनल, हे म्हणजे क्रिमिनल एंटीसिडेंट, आणि कॅन्डिडेटान कितें कितें करूंक जाय, म्हणजे खंयच्या पेपरांनी ते घालूंक जाय, कितले खेपी घालूंक जाय बिफोर द इलेक्शन, तांचे क्रिमिनल रिकॉर्ड ताणें जर समजा दिलें ना, पार्टीनी समजा दे आर रिप्रेझेंटिंग पार्टी जाल्यार ते पार्टीनी कशें कशें तें रिलीज करूंक जाय, सो दॅट पीपल हॅव द इन्फॉर्मेशन अबाउट दीस. पूण ताणें जर केलें ना जाल्यार कितें आसा? केलें ना जाल्यार दीस इज वेर द इश्यू इज. सुप्रीम कोर्टाचें तें पळय हें आसा न्ही जजमेंट, 2 जंचाचो तो जजमेंट 13 फेब्रुवारी 2020. बरोबर. थंय सुप्रीम कोर्टान म्हणलां निम्माणें अशें जर तें कॉम्प्लाय केलें ना जायत जाल्यार ECI should inform Supreme Court. आनी इतल्यार तें थांबलां. सो इट कूड बी कन्सिडर्ड एज अ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट. सुप्रीम कोर्टान ही गायडलायन दिली आहे वेल इन एडवान्स, आनी तें जर कॉम्प्लाय केलें ना जाल्यार इट कॅन बी कन्सिडर्ड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट. फॉर एक्झाम्पल स्पेशली 2019 बाय इलेक्शन जाल्लें पळय, परिकार आमचो मनोहर बाब हें जावन डेथ जावन सॅड डेथ, तेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाल्लें पणजे, तेन्ना हो एक फर्स्ट हें आयिल्लो, इश्यू आयिल्लो. We took it up with even Goa Chief Electoral Office, and there were some candidates, or maybe one candidate or 2 candidates in Panji, आणि तांणी आपल्यालें हें पब्लिश केल्लें. I would just like to तुम्ही तांचे कडेन प्लीड करतकीर पब्लिश केलें असो ताजो अर्थ? पणजेच्या उमेदवारांनी अशे तरेचे एफिडेवीट दिवून आशिल्लें, न्यूजपेपरान एड दिवून आशिल्ली, हें तुमी जेन्ना तांचे नजरेक हाडलें तेन्ना ताणें पब्लिश केलें अशें तुमी म्हणटात न्ही? ना, अशें म्हजें म्हणणें ना, बट तेन्ना तांणी पब्लिश केल्लें. आनी आय वूड लायक टू नॉट गेट इन टू दीस थिंग, पूण अशें जाल्लें. म्हणजे पयलीं थोडे दीस येवून आशिल्लें, सो वी थॉट बिफोर इट इज टू लेट हें करया अशें म्हणून. पण on their own perhaps they have done it on their own, so there is no this thing about it. भास्कर बाब, ह्या वेळार पयलेच खेपे आमी पळयतात न्यूजपेपरांनी व्हडले व्हडले एड येतात, आनी तातूंत भितर तांचे क्रिमिनल बॅकग्रावंड तांकां दिवचें पडटा, तांचेर कसले तरेची केस आसा, ती कितली सिरियस आसा. हे पयलेच खेपे हो बदल जाला न्ही. हो बदल वर्तमानपत्रांनी जाहिरात दिवन आपल्याचेर किंवा आपल्या उमेदवाराचेर क्रिमिनल केसीस कितल्यो आसात हो बदल जाहिरात दिवपा खातीर पयलेच बदल न्ही हो, की ह्या वेळार आमी पयलेच खेपे गोंयान पळयतात की व्हडले व्हडले एडवर्टायजमेंट्स येतात, तातूंत भितर राजकीय पक्ष दिता की बाबा ह्या उमेदवाराक आमच्या हो क्रिमिनल बॅकग्रावंड हो आसा. सो अशे तरेची जाहिराती दिवपाचें बंधन गोंयच्या ह्या इलेक्शनान पयलेच खेपे आयलां? ना, गेल्ले इलेक्शनाक आशिल्लें, पूण तेदे वेळार क्लॅरिटी नाशिल्ली सारकी. सुप्रीम कोर्टाचे 2 जजमेंट आयल्या, 2018 एक आयलो आनी 2020 आयलो. सो परहॅप्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर लिस्ट आउट इन 2017 इलेक्शन, बट नाव द थिंग्स आर एक्सप्लिसिटली क्लियर, आनी तें दिवपाकूच जाय, ताका आनी तोडगो ना. सो आतां जे ते दितात विच इज अ गुड थिंग. बरोबर. सो दॅट पीपल वोटर्स हॅव इन्फॉर्म्ड चॉयस. बरोबर. न्ही, म्हाका जाय ते अशें क्रिमिनल जे पळय बॅकग्रावंड आशिल्ले उमेदवार इलेक्शनांतल्यान बाद जावचे, म्हणजे लोकशायेचेर क्रिमिनलाचें म्हणजे सावट येवची न्ही, हाजे खातीर हो जो पळय उपाय आसा तो कितलो कडक आसा हें म्हाका तुमचे कडल्यान जाय आतां. हाजेर पार्लमेंटान तें बील पास करचें पडटलें न्ही. So which means the government, the opposition, सगळे we have to come together on this thing and take this thing. म्हाका दिसना Supreme Court alone can take a call on this. की बाबा जे पळय कित्याक 2 इश्यूज जातात. एक म्हणजे ह्यो केसीस तांचे थोड्यांचे चार्जीस फ्रेम जावना, थोड्यांचे कन्विक्शन जावना अजून कोर्टान. बरोबर. सो
So it could be considered as a म्हणजे the other side of it is बरोबर. politically motivated ही केस घाल्या ताका कुशीन दवरपाक बरोबर. अशें सुद्दां जावपाक शकता. So let's give the benefit of doubt to the candidate who is wanting to contest the election as far as that part is concerned. बरोबर बरोबर. आम्ही कितें करता, आम्ही फकत जे पळय केसीस सी देर आर 2-3 स्टेजीस असतात न्ही, म्हणजे चार्जीस आर टू बी फ्रेम, मागीर कन्विक्शन जावंक जाय नाल्यार ताका सोडूंक जाय. आतां 2017 जे आसात पळय ताजे मागीर फुडें गेल्ले 5 वर्सां 2022 कितें जालें आय वुडंट हॅव दॅट इन्फॉर्मेशन विथ मी. कित्याक तें खंयच मेळचेना न्ही, अनलेस यू आर इन गोवा एंड यू रीड द न्यूजपेपर एवरी डे, देन इट्स पॉसिबल. पण आमचे कडेन तें इन्फॉर्मेशन ना. पूण आता जेन्ना ते कॅन्डिडेटचेर फायल करतले नॉमिनेशन एंड एफिडेविट, तेन्ना कळटलें की बाबा देर इज एनी चेंज इन देअर स्टेटस. बरोबर बरोबर. आमी कितें दितात ते 2017 दितात सो फार. बरोबर. सो म्हाका तुमचे कडेन एक जाय की आतां हे ऑफेन्सीस कितले सिरियस मेरेन उमेदवारान दिवपाक जाय? सी आमची आउटलूक कशी ती तुमकां सांगता हांव. See, when we elect a candidate and send him to assembly or parliament, they are going to be our lawmakers. सारखे. म्हणजे गोंयचे कायदे कितें ते हाडटले, बिल हाडटले असेंब्लीन पास जातले. बरोबर. So they are supposed to be lawmakers. बरोबर. आणि if they are criminals, म्हणजे ताणी केन्ना तरी लॉ ब्रेक केलो म्हणून ते क्रिमिनल आणि ते there are charges. So to have a lawmaker who is already a lawbreaker looks a little strange. Exactly. More so in a place like Goa where we boast of almost 90% literacy rate, educated voters. Exactly. So it looks a little strange, and I don't want to go beyond that. So whether we really require to have criminal, because दूसरा एक किती झाला which I should bring to the notice of public through you is this. 2017 there were 249 candidates total. गोंयच्या असेंब्लीच्या इलेक्शनात 249 कॅन्डिडेट आशिल्ले. 249 त्या 249 and this is what I have tried to work out. 6 जाण फक्त असे आशिल्ले जांचे कडेन 10 crores प्लस तांणी डिक्लेअर केले एसेट्स आणि सिरियस क्रायम्स आशिल्ल्यो. बरोबर. अशें जे पोटेंट एक रेसिपी आहा पळय ती 6 जाणां कडेनच आशिल्ली. बरोबर. गोंयकारांनी 6 जाणांक निवडून दिल्यात. बरोबर बरोबर. हे सारखे. पूण तुम्ही म्हणलें 10 कोटी आशिल्ले, 6 जाण पळय कॅन्डिडेट 2017 तुम्ही म्हणलें तांचे कडेन 10 कोटी आशिल्ले. तुम्ही आतां सांगलें 2017चो रिकॉर्ड तुमचे कडेन जो पळय आसा त्या प्रमाण त्या इलेक्शनात 6 जाण असे आशिल्ले जांचे कडेन 10 कोटी आशिल्ले आनी तांचेर सिरियस क्रायम्स आशिल्ले. ते सगळे जिखून आयले अशें तुम्ही म्हणलें म्हाका. तर म्हाका एक सांगात की 10 कोटीचे आतां कितले जाले? ह्या 10 कोटीचे भास्कर बाब कितले जाले अशें तुमकां दिसता? आतांचो रिकॉर्ड तुमचे कडेन आसा जे पळय आशिल्ले 10 कोटी आनी सिरियस क्रायम अशे 6 जाण आशिल्ले. बरोबर. सबंद गोंयांत. बरोबर. आउट ऑफ 249 त्या 6 जाणांक गोंयकारांनी निवडून दिल्यात. इज व्हॉट वॉज माय स्टेटमेंट इन 2017. बरोबर. आता ताजो फुडलोय रिकॉर्ड तुमच्याकडे सॉरी आयदर 2017 लेट मी क्वालिफाय और 2019 इन बाय इलेक्शन आफ्टर बाय इलेक्शन. बरोबर. सो हांव तेच म्हणटा द करंट असेंब्ली हॅड 6 out of 6 who were this combination. सो ह्या इलेक्शनाक अजून मेरेन जे पळय एफिडेविट फायल केल्यात 2022च्या तातूंत भितर अशे कितले कोटी आहात? हे 10 कोटी म्हळ्यार कांय न्ही दिसता आतां. हय ना सी लेट मी क्वालिफाय. आमी करोडपती म्हणटात पळय. आय हॅव क्वालिफायड इन वन ऑफ माय एपिसोड्स अर्लियर की बाबा 1 crore हॅड सम सिग्निफिकन्स 2007-8 बी. बरोबर. आता 2017 वा 2022 बी 1 crore म्हणजे तुका पणजे सारकेल्या 1-2-3 बेडरूम सुद्धा जर अपार्टमेंट आसा जाय तुजे कडेन जाल्यार यू आर अ करोडपती. सो करोडपती पर से इज नॉट दिस थिंग, बट 10 crores and above I think certainly one has to look at it. गोंयकारां कडेन जरी GDP of Goans and Goa's per capita income is pretty high as compared to rest of the country. तरी पूण
10 कोटी फिगर इज स्टील सिग्निफिकंट फिगर म्हज्या कोतान. पूण ताजे परस तुमी म्हणलां तांचेर सिरियस क्रायम आशिल्ले म्हणून जे तुमी म्हणलां 2017 जे उमेदवार आशिल्ले 6 जाण तांचेर सिरियस क्रायम आशिल्ले. हय. ते सिरियस क्रायम कितें आशिल्ले? I can just read out the names of those who were serious criminal. 9 जाण आशिल्ले total in the last assembly. तातूंत I can just read out म्हणजे तांणीच आनी let me qualify on this when I am giving this detail. बरोबर. It is possible की बिटवीन 2017 ते 2022 त्यो कन्विक्शन जालें नाल्यार तांकां इनोसेंट म्हणून सोडले और समथींग मायट हॅव हॅपन इन द कोर्ट. आय हॅव नो इन्फॉर्मेशन ऑन दॅट. म्हज्यान सद्याक तुका फक्त सांगपाक जाता की 2017 जेन्ना ताणें एफिडेवीट फायल केलो तेन्ना ताणीं हें इन्फॉर्मेशन दिल्लें. तें इन्फॉर्मेशन हांव तुका दिवपाक शकता. हय कितें म्हाकाय कुरियोजदाद आसा आनी लोकांकूय आयकुपाक आवडटलें. Let me start. This is not necessarily alphabetical or any this thing. Atanasio Monserrat म्हणजे बाबूश मोन्सेराताचे 2 सिरियस क्रायम्स आसात. And again he had more than 10 crores. Jennifer Monserrat 1 serious crime. ही सगळे 2017 ताणी डिक्लेअर केला. Sworn affidavit ते. So certainly it is not wrong. Again 10 crores and above. Digambar Kamath 1 serious crime. Again more than 10 crores. Churchill Alemao 1 serious crime, again more than 10 crores. Govind Gowde 3 serious crimes but less than maybe just 1 crore plus whatever. Michael Lobo 2 serious crimes, more than 10 crores. Vinod Palekar 1 serious crime. Nilkanth Halarnkar 2 serious crimes. आणि विश्वजीत राणे 2 सिरियस क्रायम्स. अशें तेन्नाचें आशिल्लें. ताजे नंतर गेल्ले 5 वर्सां कितें जालें आय हॅव नो आयडिया. बरोबर. हातूंतले कांय जाणांक कोर्टान त्या क्रायमांतल्यान मुक्त केले आसूं येतात अशें तुमचें म्हणणें आहा? ना, आय डोंट हॅव दॅट इन्फॉर्मेशन. ते सुटले मुक्त जाले काय कितें जालें हाजे म्हजे कडेन कांयच इन्फॉर्मेशन ना. भास्कर बाब 2017 तांणी जेन्ना एफिडेवीट फायल केल्ले अलॉंग विथ द नॉमिनेशन पेपर फॉर द असेंब्ली इलेक्शन तेन्ना तांणी हें इन्फॉर्मेशन दिल्लें. इन केस ऑफ बाबूश मोन्सेरात 2019 जेन्ना ताणें बाय इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें पणजेच्यान मे 2019 तेन्ना हें इन्फॉर्मेशन ताणें दिल्लें. सो दिस इज द ब्रेकअप. भास्कर बाब सदांच एक प्रश्न येता. आतां हाजेर फाटले 8 दीस जाले चर्चा चल्ल्या की कांय क्रिमिनल रिकॉर्ड कोणाचो आसा आनी तातूंत भितर हातूंतले कांय लोकांनी असो खुलासो केला की कांय आमचेर तक्रारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड आशिल्ल्यो. म्हणजे बाबा तूं रस्ते आडायलो किंवा तूं खंयचे तरी एका आंदोलनान भाग घेतलो की सरकाराक सदांच ऑपोजिशनाच्या लोकांच्या विरोधान अशे तरेच्यो क्रिमिनल केस घालपाक सरकाराक आवडटा आनी सरकार तत्पर आसता. म्हणजे अशे वेळार एडीआर संस्थेचे लागणूक न्ही तुमकां दिसना की बाबा हातूंतल्यो केसी कितल्यो खऱ्यो? ना, दॅट आय डोंट हॅव एनी इन्फॉर्मेशन. आनी हें इन्फॉर्मेशन आमकां केन्ना कळपाकूच शकना. आय एम वन्स अगेन रिटरेटिंग द सेम थिंग की एडीआर ही जी आमची संस्था आसा दे ओनली पिक अप द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एफिडेवीट. आमचे एंटायर बेज बरोबर is based on affidavits. बरोबर. आणि त्या एफिडेविटांतल्यान बिकॉज दे आर स्वर्न एफिडेविट सो देर आनी कन्फ्युजन काय आसपाक शकना. बरोबर. आणि एफिडेविटांतलें जें इन्फॉर्मेशन आहा तें आमी जर चुकून कितें दिलां जाल्यार अशें हाजे पयलीं केन्नाच जावं ना. जरी आमी 18,000 एप्लिकेशनां पार्लमेंटाच्या इलेक्शनाक सो फार आनी मोर दॅन 1 lakh एप्लिकेशन्स हाजी केल्यात कित्याची असेंब्लीची वेरियस मोर दॅन 1 lakh. आज सुद्दां एक मिस्टेक जावं ना. पूण अशी खंय जर मिस्टेक जाली जाल्यार प्रत्येकान आमचो इन्फॉर्म करपाचें आनी इन गूड फेथ वी विल एपोलॉजायज टू दॅट पर्सन अँड वी विल सेट इट रायट. बरोबर. अशें सुद्दां आज सुद्दां जावं ना. तुमकां फक्त एक कुरियोजदाद म्हणून तुमचें हांव एवर सिन्स 2002 हय तुमचें कुरियोजदाद म्हणून एक तुमचें हांव लक्षांत हाडून दिता की ही जी पळय नांवां आसात 2017 आनी 2019 इलेक्शनाची हातूंतले भोवसंख्य जाण सत्ताधारी पक्षान आसात. तुमी पळय जी म्हाका 2017 आनी 2019 ही नांवां पळय 9 दिली हातूंत भितरले भोवसंख्य जाण म्हणटा हांव सत्ताधारी पक्षान आसात. आय हॅव नो कॉमेंट्स कित्याक फाल्यां नॉमिनेशन फायल करचे पयलीं जर पार्टी चेंज केली देन आय विल गेट स्टक अप. सो आय डोंट वांट टू कॉमेंट ऑन द करंट सिच्युएशन. ते हांव फक्त जशी म्हाका आयली भास्कर बाब यू आर नॉट डेटा तसो आयलो न्ही विच विल कम टू मी बाय 7th of February 7-8 तारखेर ताचे नंतर हांव हाजेर उलोवपाक शकता. हांव तशें म्हणना
हांव आतां फाटलें आतां सद्याक प्रिमॅच्युअरली म्हाका उलोवपाक नाका. हे फाटले इलेक्शनाचें आमी उलयतात, आमी ह्या इलेक्शनाचें उलयनात. फाटले हय, इलेक्शनांत हय, हय, 2017 पूण ते जेन्ना निवडून आयिल्ले तेन्ना कोण काँग्रेसीत आशिल्लो, मागीर जॉईन जाला. Exactly. That's a total this thing. So I don't हांव- want to attribute to any political ना, ना. party, and we normally don't get into this political quagmire. न्ही हांव तशें म्हणना. We only talk about the number of this thing were serious crime आणि क्रिमिनल वाडत आसात. से फॉर एक्झाम्पल 2007 there were 0 सिरियस क्रायम्साचे आशिल्ले. 2012 इलेक्शनाक नंतर म्हणजे 40 जे निवडून आयले तातूंत 2 जाण आशिल्ले. बरोबर. आता 9 जाण आहात, which is 22.5%. बरोबर. So the question is whether they are true representatives, and certainly they are not true representatives. ते 22.5% गोंयकार पॉप्युलेशन सिरियस क्रिमिनल अशें नाशिल्लें. न्ही हांव That's what I am very- म्हजो प्रश्न पॉलिटिक्स पेल्यान दवरया किंवा राजकीय पक्ष पेल्यान दवरया. म्हजो प्रश्न असो की जे क्रिमिनल रिकॉर्ड फकत लोकांनी पळोवप अशें म्हणून न्ही, राजकीय पक्षांनी तिकेट दितना बाबा हांकां क्रिमिनल रिकॉर्ड हांचो आसा काय हें पळोवपा जाय. निमाणे तुमची सारकी संस्था एक वॉचडॉग संस्था आनी राजकारणाचें नितळ राजकारण जावचें म्हणून तुमी काम करतात. म्हणजे लोकांनी मत दिता आसतना पळोवचें हें मान्य आसात, पूण राजकीय पक्षांनी अशे तरेच्या लोकांक तिकेट दिवपाक जायना असो एक अभिप्रेत आसा. आनी ताजे फुडलें निवडून येतकीर तांकां आपल्या पक्षान घेवपाक जायना न्ही. इतलो तरी एक धरबंद, इतलो तरी एक नेम, इतलो तरी एक नीतिमत्ता. राजू बाबा हांवें ताजेर एक सोल्युशन अशें म्हाका दिसता. कन्सिस्टंटली थ्रू आउट द कंट्री जर सी एट द एंड ऑफ द डे आय वूड लायक टू ब्लेम द वोटर्स एज मच एज द पॉलिटिशियन्स ऑर द पॉलिटिकल पार्टीज. येस. आमी चडशे आमची एम्फसीस आसता पॉलिटिशियनाचेर, ते करप हे अशें म्हणून, ऑर पॉलिटिकल पार्टी अरे कसले उमेदवार घेतात रे आनी बट कोण इलेक्ट कोण दिता ना तें सगळें बरोबर आसा, तुका चॉयसूच ना. जेन्ना वोटर्स इलेक्ट कोण दितात आनी तांणी जर समजा क्रिमिनल कॅन्डिडेट्सांक इलेक्ट कोण दिले ना जायत जाल्यार ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो विल नॉट प्रिफर टू हॅव क्रिमिनल एंटीसिडंट आशिल्ले कॅन्डिडेट्स. पण भास्कर बाब म्हजो ताजेर कावंटर प्रश्न तुमकां, वॉटरांक चॉयसूच दिनात. राजकीय पक्षान ऑपोजिशनय तेच लोक, हातून पळय ऑपोजिशनाचे मेन लिडर आहात, सत्ताधारी पक्षाचे मेन लिडर आहात, तुमी नांव घेतली ती. भास्कर बाब म्हजें म्हणणें तेच आसा, आयकूं येता, म्हजें म्हणणें तेच आसा की वोटरांक तुमी चॉयस खंय दितात. ऑपोजिशनानय तेच लोक आनी सत्ताधारीन तेच लोक, आनी ऑपोजिशनान जिखून येतकीर सत्ताधारी तांकां आपले भितर घेता. म्हणजे निमाणें आपूण काँग्रेसी परस वेगळो म्हणप आनी काँग्रेसीचीच ओडप, हे दीस इज समथींग फिशी, दीस इज समथींग व्हेरी बॅड फॉर डेमोक्रेसी. राजू बाबा, आय एम सॉरी, माय position or this thing does not permit me to comment on the individual political parties. It would not be fair. या प्रश्नाचेर आमी खरें I would डिफर like जावंक to skip शकतात. this question if you don't mind. Yes, I will skip it. भास्कर बाब, चर्चा बरी रंगान आयिल्ली आसा. आमी एका म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करतात. हांवें तुमकां प्रश्न विचारिल्लो की निमाणे वोटरांचेर आमी घालतात तें बरें आहा, पूण सत्ताधारी पक्षी तेच करता, विरोधी पक्षी तेच करता. हो एक म्हत्वाचो विशय आमी आतां परत चर्चेक घेवपाचे आसात. आमी तो मेरेन घेतात एक ल्हानसो विसव. हो विसव सामको थोडो आसतलो, तो मेरेन तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमचे बरोबर आसात भास्कर बाब असोल्डेकार, जे एडीआराचे एक म्हत्वाचे फंक्शनरी आसात. ते गोंयच्या वेंचणुकाचेर बारीक नदर दवरतात. फाटले कितलींशीं वेंचणुकांनी तांणी अशे तरेचे अहवाल दिल्यात की गोंयान भितर कितले करोडपती आसात, तांणी फाटल्या 5 वर्सांत कितलो पयसो केलो, कितल्या लोकांनी पयशे दुपटीन वाडयले, इतलेच भितर तांचे भितर क्रिमिनल रिकॉर्ड आशिल्ले लोक कोण आसात. अशे तरेची जेन्ना जागृताय लोकां मेरेन पावता तेन्ना लोकां मदीं एक परिवर्तन जावपाक शकता. लोक विचार करतात आमकां गोंय फुडें कशें व्हरपाचें आसा, गोंयची लोकशाय कितली घट करपाची आसा. आनी ह्याच संदर्भांत हांवें भास्कर बाबाक प्रश्न विचारिल्लो. एक गजाल आमी सामकी मान्य करया, ती मान्य अशी की मतदारांनी मत दिता आसतना विचार करून मत दिवचो. पूण सद्या अशें जालां की जे पळय कोण हे सगळे राजकीय हातून येतात, ते राजकीय हातून येवपी लोक एक तर भरपूर पयशे जाय पडटा, कारण वेगवेगळे तरेची सगळ्यो कला तांकां आत्मसात करचे पडटात, किंवा तांचे कडेन ती एक मस्ती करपाची एक ताकद जाय पडटा. तुमकां कितें दिसता, मतदारांक बरे उमेदवार जिखून हाडपाचो चॉयस आसा?
I don't have a clear answer to this. पण कशें आसा, see, there are गोंयचे voters, there's a paradigm shift जाल्या गोंयकार voteranची. If you really see, Raju Babu, I mean, I'm sure you remember opinion poll. बरोबर 1967, 16 January. बरोबर ताच्या नंतर कोंकणी भाशेचो मुवमेंट और बरोबर. स्टेटहूडाचो मुवमेंट. बरोबर Selfless people came on the streets बरोबर and ensured that they got what they wanted. सारखे सारखे Perhaps we need to have that kind of situation where the parties could be requested, I don't want to say forced, and they are convinced, the parties are convinced की बाबा आम्ही क्लीन कॅन्डिडेट दिवया. पूण कितें जाता कितें, प्रत्येक पार्टीक आपल्याक गव्हर्नमेंट फॉर्म करूंक जाय. सो देन देर इज अ अंडरलायिंग सेल्फिश मोटीव. आनी तातूंत जर विनेबिलिटी ना जायत आनी तो जर एक कोण सादो आसत, बरो मनीस, तरी पूण दॅट विनेबिलिटी म्हणचो एक वर्ड आहा पळय, that is creating a lot of problem काय दिसता म्हाका. बिकॉज what has been happening is ते विनेबिलिटी थांबना. विनेबिलिटी एट वॉट कॉस्ट हाजेर पॉलिटिकल पार्टीनी विचार करूंक जाय. आनीक गोंयकारांनी जर सी लायक इफ गोवन्स डिसायड की बाबा आमकां हें नाका, बरोबर we want a very very clean, it is possible because we are in a democracy. Today's situation may be मातशें डिफरंट की बाबा सगळेच आमकां पळयले जाल्यार हें दिसतात, पूण अशें आसचें ना. थोडे कडेन बरे कॅन्डिडेटी आसतले. बरोबर सगळेच लोक पॉलिटिक्सान जे वतात ते वायट अशें म्हणप हें चुकीचें जातलें अशें म्हाका दिसता. बरोबर बरोबर पूण if you really see, there has been a deterioration from 1963-64 जी असेंब्ली आशिल्ली पयली, सामकी पयली युनियन टेरिटरीची, 28 गोंयचे उमेदवार निवडून आयिल्ले. बरोबर ओके, एक दमणचो आशिल्लो, एक दिवाचो आशिल्लो. 28 4 जाण दोतोर, प्रोफेशनल दोतोर. बरोबर म्हणजे म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो एमएलए आशिल्लो प्रोफेशनल दोतोर, तो म्हजो फॅमिली डॉक्टर. बरोबर लुईस प्रॉत बार्बोस. बरोबर आनी अशे दोतोर आशिल्ले 3-4 जाण. बरोबर 3-4 जाण आदवोगाद, टिचर्स, बरोबर फार्मर्स, अशे एक्च्युअल फार्मर्स अशे आशिल्ले. फ्रिडम फायटर्स 4-5 जाण, जयसिंगराव राणे आनी तशे सगळे. बरोबर सो शाहू देसाय, खूप घोडे सगळी. सो दे वर द काइंड ऑफ पीपल. नाव फ्रॉम देर वी हॅव कम टू दिस लेवल. बरोबर आम्ही कशे आयले हांगा. बरोबर सी देर इज नो बूथ कॅप्चरिंग, देर इज नो इम्पर्सनेशन ड्युरिंग द इलेक्शन. सगळे तुका मॉनिटर करतात. ओके, सो वेन दॅट हॅपन्स आनीक वोटिंग इज स्मूथ अँड स्ट्रेट, दॅट मीन्स वी गोवन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिच्युएशन. आमची परिस्थिती आसा ना. पण हांव तुमकां वेगळो विशय दिता. आतां तुमी जे पळय 1964 म्हणलें तेन्ना गोंयची लोकसंख्या आशिल्ली 8 लाख. आज ती 17 लाखांचेर पावल्या. ह्या 17 लाखां भितर गोंयकार तितलेच 7 लाखूच उरल्यात. बाकीचे पळय जे 7 लाख एड जाल्यात ते एक तर झोपडपट्टींनी रावतात, किंवा ते एक तर मायग्रंट, किंवा ते भायल्यान हांगा आयल्या जांकां राज्या बद्दल व्हडलेशें पडून वचना. कोणी कितें तांची पर्सनल कामां करता ते म्हणटात चल आमी तुमकां मत. हांगा अशे तरेचे घटक आसात जे म्हणटा आमच्या घरान एक नोकरी दी तुका आमी मत दितात. दुसरे ताजे नंतर झोपडपट्ट्यांनी पूर्ण इलिगल चल्लां. लोकांनी जागे अतिक्रमण करून बांदल्यात, झोपड्यो दिसान दीस वाडटात. हे सगळे लोक एका भयान रावतात. आनी तो भंय म्हळ्यार कितें, हो आमदार फाल्यां विधानसभेंतल्यान पोलीस हाडटलो, आमकां घरांतल्यान भायर काडटलो. हो आमदार आमचेर कारवाय करतलो. कांय गुंड प्रवृत्ती जिखून येतात, ते म्हणटात की ना आमी तुमी जर आमकां मत दिलें ना आमी तुमकां वेगळे वेगळे तरेन त्रास दितले. हाका लागून जे पळय कितें आज गोंयचे पळय जी मतांची पळय जी कितें हें जे पळय कितें टक्केवारी आनी मताचें इन्क्लिनेशन जें तुमी म्हणलें न्ही 1963 to 2022, हो हाका उपाय कितें. जनजागृती जावंक शकता, बरे लोक करूं शकतात सुशिक्षीत मतदारसंघांनी. पूण अशे तरेचे लोक जे जिखून येतात, तो जिखून येवपाचो मुद्दो खंयचोच राजकीय पक्ष करना. आज ADR सोडली जाल्यार गोंयच्या एकाय राजकीय पक्षान गुन्हेगारांक आमी तिकेटी दिवचे नात, गुन्हेगारांक आमी पक्षान घेवचे नात अशे तरेचो मुद्दो करूंक ना. हाजे बद्दल एक जाणविकाय, एक सुशिक्षीत नागरीक, सुशिक्षीत मतदार म्हणून आमचे कडेन आसा न्ही ती. पूण ह्या लोकां मदीं आमी पावप कशें. सी कशें आसा तें, प्रत्येक जाण आपआपलें पोझिशन सेक्युअर करता खंयचोय कॅन्डिडेट. आनी जो पळय गेल्ले 3-4-5 खेपी जो एमएलए जावन आयला तो एक परमनंट मेंबर, सो एक तो जाता. म्हणजे तो कितें, ही ट्रायज टू वर्क आउट ऑन वेरियस फॅसेट्स. बरोबर. अँड दीस इज वेअर आमी आमचो वोटर प्रोफायल पळोवपाक जाय.
बरोबर. तर वोटर प्रोफायलाक तूं जर पळोवशी न्ही, आतां सिटीज, अँड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आय कांट बी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एडीआर बिकॉज वी डोंट हॅव दॅट कायंड ऑफ डेटा अवेलेबल. पूण एज अ गोंयकार आशिल्ल्यान आनी हांव फ्रिक्वेंटली येता वता गोंयांत बी, सो आय एम टॉकिंग टू वेरियस पीपल, जर्नलिस्ट लायक यू. सो हातूंतल्यान एक सादारणशें म्हाका हें येता की आतां एक सिटी जी आसा आनी थंयचो जो MLA आहा न्ही, बरोबर. अर्बन अशें धरया आमी, बरोबर. तांचे वोट बँक्स आसात. सारकें. Those vote banks are 5, 6, 7,000 strong. येस. आणि जेन्ना अशी आसता आनी जेन्ना 25,000ची बी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता वोटारांची, ते 25,000तले समजा 80% सुद्दां जर इलेक्शना दिसा वोटींग करपाक आयले आनी 80% इज रिजनेबली हाय फिगर, 20,000 जाले 25,000तले. ते 20,000तले जर 7-8,000 जर तुगेले जर हे आसत वोट बँक, जाल्यार देर इज नो वे यू कॅन लूज. आनी अशें जर तूं पळोवशी जाल्यार एक सादारण आउट ऑफ 40 10-12 जाण तर अशेच आसात गेले 4-5 इलेक्शन जिखतात. तर कशें तर तांची अर्बन सिटीन म्हणजे मडगांव धर नाल्यार म्हणजे आय एम नॉट वॉन्टिंग टू नेम अर्बनाचे तशे आसात म्हणजे वोट बँक्स आसात. आनी देर आर सर्टन रुरल एरियाज वेर ट्रेडिशनली दोज पीपल आर ऑलमोस्ट तांचेच हेशे म्हणजे ते तांचे माय बापशे. सो अशें जेन्ना हें जाता and they bring in lot of money and they push in lot of money during festival seasons. I have seen wherever I have been there for चवथ ना जाल्यार क्रिसमसाक बी दिश्टी पडटा राजरोस. प्रत्येक जाण हें करता आनी देर इज नो कंट्रोल. आनी लोक एक्टिविस्ट बी म्हण आसा पळय ते एक्टिव्ह जाता ड्युरिंग इलेक्शन टायम. दिस हॅज टू बी एन ऑनगोईंग प्रोसेस ऑफ 5 years and things can happen. In 1 month Goa's opinion poll was decided in favor of this. अदरवायज पयलीं दिसतालें जेन्ना डिक्लेअर केल्लो की गोवा इज इमर्जिंग इनटू महाराष्ट्रा म्हणून. पूण एका म्हयन्याचे गोंयकारांनी आनी कितले गोंयकार म्हणजे तेन्ना इनवॉल्व जाल्ले हातूंत एंटी मर्जराक मे बी जस्ट अबाउट 100 people. पूण ते हार्ड कोर 100 people who worked for 24/7 in those 4 weeks which turned the table. Let's give them that credit. अशें जर जावपाक शकता जाल्यार आतां सुद्दां जावपाक शकता. पूण जालां कितें तुका जस्ट टेक वन मोर दिस थिंग यू टॉक्ड अबाउट non-Goans. I mean, that is a terminology which can be used in context. ते गोंयकार जे आसात न्ही हे आमी अशें चिंततात की बाबा हे क्रिमिनल हें जाता हें जाता तें जाता. आनी जे पळय भायल्यान आयल्यात, लेट्स कॉल देम मायग्रंट्स फॉर आवर डिस्कशन सेक, हू आर देयर इन गोवा फॉर लास्ट 20 years. तांचो रिक्वायरमेंट आनी आमचे ओरिजिनल गोंयकारांचो रिक्वायरमेंट आर डिफरंट. आमकां बरें गव्हर्नन्स जाय हें जाय तें जाय, बट वेरेज दीस पर्टिक्युलर कायंड ऑफ पीपल जे आसात न्ही जे भायल्यान आयल्यात तांचो रिक्वायरमेंटच वेगळो. तांचो रिक्वायरमेंट कितें रेशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, घराचें लायसन्स, वॉट एव्हर दिस थिंग, वॉटर कनेक्शन एक्सेट्रा, सेक्युरिटी. आनी जेव पळय तें दिता तो तांचो माय बाप थ्रू आउट लायफ. सो तांचे थंय गांवांत तांचे वोटींग कार्ड आसा कितें देवाक खबर, पूण हांगा तांकां तशें कार्ड मेळ्ळें दॅट बिकम्स अ वोटींग बँक. So it is like today the voting, this thing is between Goinkar and the original Goinkar who were there for more than 40-50 years or before liberation versus this kind of people with this kind of requirements. अशें शें कितें तें एक जावन पडलां न्ही भास्कर बाब. अशें म्हाका दिसता पर्सनली इन माय पर्सनल कॅपेसिटी आय मेक दिस स्टेटमेंट नॉट ऑन बिहाफ ऑफ एडीआर. ना भास्कर बाब तेच हांव तुमचे कडेन फक्त एडीआर न्ही, तुमी स्वताची अशी व्यक्तिगत मतां मांडली जाल्यार लोकां भितर एक जागृताय जावंक पावतली. आनी हांव तेच म्हणटा गोंय कितें जाता, गोंय फुडलीच दाखलें. गोंयची लोकसंख्या 17 लाख, प्रत्येक मतदारसंघान जवळ जवळ 24 ते 28,000 ही मतदार संख्या. ह्या 24तले जर समजा एक 25% सुद्दां जर कितें तरी अशे तरेचे लोक मायग्रंट जर आयले आनी ते जर वोटर जाले, सबंद गेम बदलता. मग तेच आमी पळयतात न्ही, तुमी पळय म्हणलें आज शहरान न्हीच, आज फोंडा धरून बाकीचे पळय जे मतदारसंघ थंय बी मायग्रंट्स वोटींग इतलें वाडलां, ताका लागून आतां प्रिडिक्शन बिकम व्हेरी डिफिकल्ट न्ही. आतां ह्याच इलेक्शनां पळयात की आमी जेन्ना विचार करतात की मायग्रंट पॉप्युलेशन जवळ जवळ 40 ते 50% मेरेन पावलां. आनी इतलेंच न्ही जाल्यार मायग्रंट आतां ह्या वेळार कांय मायग्रंट्सांनी तिकेट मागल्या. दाबोळी सारक्या मतदारसंघान मायग्रंट तिकेट मागतात. म्हणजे गोंयची नांवां सोडून जेन्ना अशे तरेची पिल्ले नांवां येतात तेन्ना एक हुस्को जावंक शकता न्ही. पूण हें आमचें सत्य आतां. हय श्योरली तांचो अन्याय ना. ते कितें म्हणटात की बाबा आमी आमची सगळीं मतां कोणाक एकट्याक दिवन मागीर ताजे कडेन वचून माय बाप म्हणून ते कितें तरी घेवप. त्या परस आमचोच जर मनीस आमी हें केलो जायत
आमकां सगळें सारकें मेळटलें बरोबर. अशें आतां जावपाचें आहा इन फ्युचर. आय मीन द डे इज नॉट रियली फार ऑफ. बरोबर. आतां तें आमकां मातसो शॉक आनी सरप्रायज सो दिसता. बट बरोबर. मे बी अनदर 1 or 2 elections, this is a distinct possibility that such a बरोबर. thing would happen. बरोबर. And it could happen. नाही, आमी मायग्रंट्साच्या विरोधान आसपाचें कारण ना, पूण कितें जाता की गोंयची तत्वां म्हणून जे पळय आमी घेवन बसल्यात. तुमी म्हणलें ओपिनियन पोलाचो एक 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 उल्लेख तुमी केलो. ओपिनियन पोला खातीर गोंयची अस्मिता हो विशय आशिल्लो न्ही. गोंयचे फुडार कसो ठरयतले, गोंयचे फुडार गोंयचे लोक ठरयतले. ताजे नंतर गोंयचे पळय जे काही तत्वां आसात, गोंय घडयलां, आमची भाशा, आमचें कल्चर, आमचें युनीक अस्मिता, हे सगळे मुद्द्याक घेवन गोंयचो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, स्वयंपोशक डेव्हलपमेंट जावचो, अशे तरेचें आशिल्लें न्ही. पूण तेन्ना सगळे गोंयकार वोटर आशिल्ले. डिफरन्स. एक्झॅक्टली. सो आज ही तत्वां विधानसभेन इतली पातळ जाल्यात की कोणच मायग्रंट्स किंवा कोणच झोपडपट्ट्यांच्या विरुद्ध एक ठोस भुमिका घेता आसतना दिसनात. वेल्यान आमदार मागतात की झोपडपट्ट्यांचें रेग्युलरायझेशन जावचें, झोपडपट्ट्यांक रेग्युलर स्टेटस मेळचो, अशे तरेची मागणी विधानसभेन जाता. म्हणजे हांव तेंच म्हणटा की ही जी पळय बेकायदेशीरता आसा, झोपडपट्टी बेकायदेशीरपणांतल्यान येता न्ही, ती लिगलायज जाता. म्हणजे क्रिमिनल पळय जाका आमी हो एक भाग, झोपडपट्ट्याक कोणें प्रोत्साहन दिलें? आमदारांनी प्रोत्साहन दिलें. झोपडपट्ट्यान आमदारांनी वचून विधानसभेन ताका लिगलायज केलें. हो सगळो जो पळय प्रोसेस आसा, एका अर्थान बेकायदेशीरता आनी ताका मेळिल्लें कायदेशीर राखण. सो ही सुद्दां आतां हाजे फुडें म्हाका दिसता तुमची एडीआर, तुमचे पळय एडीआर कितले पयशे म्हणटात, त्या शिवाय ते क्रिमिनल हे म्हणटात, अशे तरेचे विधानसभेन येवपी प्रश्न आनी तांणी गोंयच्या तत्वा विरुद्ध केल्ले पुरस्कार हो सुद्दां आतां हाजे फुडें केन्ना तरी एडीआराक हो हे आपल्या हातून घालचें पडटलें. तुमी इल्ले लवचीक जावंक सोदनात? ना, वी डोंट वांट टू एक्सटेंड दीस बियॉन्ड. ताका मागीर लिमिट्स आसतात आनी यू आर गेटिंग इन टू द डीप सी. आमचे कडेन बोथ द स्टाफ एंड अदर दिस थिंग, आनी आमी प्रत्येक जाण प्रोफेशनल बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग फ्रॉम IIM अहमदाबाद. आनीक वी ऑल्सो can earmark a specific period of time out of our day-to-day life for this kind of activity. A moment we try to get into something bigger, maybe there is a lot of this thing. So we only talk about these 3 aspects from ADR. How je ata khubshe ulayla out of my own personal this thing of being Goinkar, having been educated in Goa. म्हणून हांव हें सगळें उलयलां. ना जाल्यार I had to there's only one thing which I wanted to clarify. Somewhere you had made a mention that एडीआर म्हणजे 2017 ते 2022 कितले पयशे केले हे इन्फॉर्मेशन मेळटा बी म्हणून. इट्स नॉट रियली सो. 2017 ते 22 कितें जालां ऑन क्रिमिनल रिकॉर्ड, मनी ऑर तांचें एज्युकेशन, वी हॅव नॉट टॉक्ड अबाउट सो फार. तें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटलें आनी एक 8 दिसांनी नाल्यार 10 दिसांनी. तें हांव तुमच्या मुखार हाडटलोच. बरोबर. पूण तें अजून म्हजे कडेन येवना आनी आय कॅनॉट मेक एनी स्टेटमेंट ऑर कॉमेंट ऑन दॅट कायंड ऑफ थिंग ऑन क्रिमिनॅलिटी. नथींग. म्हणजे बाबा तांच्यो केसी कमी जाल्यो or whatever has happened thereafter. Between my reference point is sometimes in February 2017 कित्याक मार्चांत इलेक्शन जाल्ली दिसता म्हाका. सो फेब्रुवारीक तांणी पळय तें एफिडेवीट भरल्यात, ताजें इन्फॉर्मेशन हांवें तुमकां दिलां. येस भास्कर बाब, आमी आनीक एक ब्रेक घेवया. एक ल्हानसो ब्रेक आमी इतल्या खातीर घेतात कारण हो आतां विशय इतलो गंभीर जायत चल्ला. गंभीर म्हळ्यार असो की एका अर्थान इलेक्शन कमिशन आसा, एका अर्थान आमचे कायदे आसात, तरी आसतना मोठ्या प्रमाणाचेर क्रिमिनल रिकॉर्ड आशिल्ले आमदार जिखून येतात, मोठ्या प्रमाणाचेर राजकीय पक्ष तांकां तिकेट दितात. आनी हें आडावपाचें तंत्र किंवा हे आडावपाचे अधिकार आमच्या हातान कितले आसात ह्या विशयाचेर आतां आमी चर्चा करपाचे आसात. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. सडेतोड नायक कार्यावळींत हांव तुमकां परत एकदां येवकार दितां. आमचे बरोबर आसा एडीआराचे भास्कर बाब असोल्डेकार आनी आमी उलयतात गुन्हेगारीकरण धरून ते पयशांचो नेट आनी गुंडगिरी. ताजे भायर वचून गोंयान पळय आतां अशे तरेची मोठ्या प्रमाणाचेर मायग्रंट्स मतां वाडल्यात. ताका लागून अशे तरेचो जेन्ना जागृती जाता तांच्या मनाचेर कितलो परिणाम जाता हाचेर आमी आतां विचार करतले. हांव भास्कर बाब तुमकां परत एकदां येवकार दितां. भास्कर बाब, आतां पळयात एका अर्थान आमची पार्लमेंट लक्ष दवरता, एका अर्थान सुप्रीम कोर्ट लक्ष दवरता, एका अर्थान इलेक्शन कमिशन जें सामकें आतां खर जालां, बारीक नदर दवरतात. ताजे भायर एडीआर सारक्यो संस्था आसात ज्यो जनजागृती करतात. तरी आसतना आमची वेंचणूक वेवस्था सुदारना. अशे परिस्थितीन कितें करचें पडटलें की जाका लागून इल्लो चड राजकीय पक्षांचेर एक देख येतलो,
राजकीय जे पळय उमेदवार आसात तांचेर कांय प्रमाणात निर्बंध येतले आनी मतदार इल्ली जागृती कशी ओवर एक्टीव कसो जातलो मतदार हाजे खातीर आमच्यानी कितें करूं येता? Just one line. हय. Every voter has to be an activist. येस येस येस. And हांव तुका एलाबोरेट तुका हें करता म्हणजे आय एलाबोरेट इट फर्दर. हाचो अर्थ कितें की प्रत्येक जाण जो वोटर आसा पळय ताणें एक्टिविस्टाचें रूप धारण करूंक जाय जें आमी ओपिनियन पोला वेळार केल्लें तें. बरोबर. लिटरली आय रिमेंबर आय वॉज जस्ट अबाउट 14-15 years old. पण आमी म्हजे शेजाऱ्यांक हांव कांसावले म्हणटा त्या गांवांत रावतालो आनी शेजाऱ्यांगेर वचून 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 आमी सद्याक वचून आमी 4-5 जाण सेल्फ मोटिवेटेड वचून तांकां एक्सप्लेन करताले कितें काय म्हणून आनी वाय इट इज इम्पॉर्टंट टू बी आयडेंटिफायड एज अ युनियन टेरिटरी एट दॅट एज. म्हणजे वी आर सेल्फ मोटिवेटेड. अशें जर गोंयकार सेल्फ मोटिवेटेड जाले म्हणजे तुका पोटिडक आसूंक जाय हें अशें करपाक. पण आतां जालां कितें प्रत्येक जाण वोटर जो आसा न्ही आनी आय हॅव सीन इट मोस्ट अनफॉर्च्युनेट दिस थिंग केन्ना पणजे बी आयला सगळ्यां कडेन पासय गेले जाल्यार पयलींचे फ्रेंड बीन सगळे मेळटात. द डिस्कशन की अरे क्रिमिनल आसलो म्हणून कितें जालें आमचें काम करता न्ही तो. सो म्हजें जें पळय कोण काम करता and this is being talked by educated people in Goa which I feel sad की म्हजें जो कोण काम करता तो म्हजो माय बाप. बरोबर. आता हें काम कसलें सादें आमच्या घरा कडेन एप्रोच रोड हाडलो एप्रोच रोड हाडलो म्हणजे PWDन काम करपाचें ऑर सम अदर एजन्सी. बरोबर. तरी पूण असो एप्रोच जो आहा पळय ताका लागून वी आर इन दीस कायंड ऑफ सिच्युएशन. बरोबर. अशें म्हाका दिसता. आय थिंक वी नीड टू डू लॉट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. बरोबर. अमॉंग्स अवरसेल्फ. पयर एक न्ही कित्याक हांवें तुका एक सुरवातेक एक स्टेटमेंट सांगिल्लो की बाबा व्हाय वी शूड हॅव एवर्शन टू क्रिमिनल्स. की क्रिमिनल हाचो अर्थ कितें ताणें केन्ना तरी एट सम पॉयंट इन टायम इन ड्युरिंग हिज टेन्युअर ताणें तो लॉ ब्रेक केला. आतां लॉ ब्रेकराक आमी लॉ मेकर म्हणून करपाक सोदता. सो हीज लॉ मेकिंग पळय कितें आसा ऑर ताजें जें हें आसा पळय तें इट विल बी बेस्ड ऑन वॉट आर हीज इंट्रेस्ट वीच आर गेटिंग कवर्ड इन दॅट लॉ रादर दॅन लुकिंग एट द वेलफेअर ऑफ गोवा. The welfare of Goa is neither really thought by this kind of people nor by the voters, unfortunately. Everyone thinks of Baba Majin kite. म्हाका कोण म्हणजे म्हजे भुरग्याक कोण नोकरी दितलो इफ इज अ सिनियर पर्सन और आमकां कितें तरी कोण दितलो वॉटेवर कॅश कायंड वॉटेवर गोंयची प्रवृत्ती ना गोंयची प्रवृत्ती अशी जाल्या हांव एक कॉन्स्टिट्युएन्सी जाणा ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर तुमी वचत तांचे पंचायत घर सामकें चकचकीत 5 स्टार पूण पंचायत घरा मुखावेलो पळय जो रस्तो आसा तो रस्तो पूर्ण उखडून गेला. पूण लोकांक रस्त्याचेर पडून वचना. तो आमदार म्हजें काम करता. तो आमदार म्हज्या वाडदिवसाक म्हाका सकाळीं उठून 8 वरांचेर केक धाडटा. म्हजी पर्सनल सगळीं कामां करता. हांवें फोन केल्यार तो येता धांवून. म्हजो फोन तो घेता. ही आतां पर्सनल कामाची गोंयकारांक पळय हें जाल्या ताका लागून सार्वजनीक कामाक गरज ना. गोंय कितें जालां गोंयांत एक तरेची सुबत्ता आयल्या आनी ह्या सुबत्तेंतल्यान एक मानसीक एक जे पळय कितें आजार पळय जे लोकांक जाल्यात दुयेंसां ताजो परिणाम म्हणून मतदानाचेर जाता. आनी ताजे फुडलें हांवें म्हणटा तशें मायग्रंट वोट जे खंयच्याय तरेन कॉम्प्रोमायज करपी लोक आसतात तांची मतां जवळ जवळ 35-40% आयल्यात. ताका लागून लोकांक दिसता आमी मतदानाक वचून कांय फायदो ना. पूण आय टेल यू वन मोर थिंग खुबशे लोक म्हणटात आय डोंट हॅव एनी प्रूफ की समजा इवन 2,000 रुपये जर दिले एका वोटाक बी 2,000 इज इक्विवलंट टू 1 रुपयो 8 पैसे पर डे. बरोबर. करेक्ट 1 रुपयो 8 पैसे. बरोबर. 500 रुपये दिले जाल्यार 27 पैसे फक्त. 1 रुपया 8 पैसे म्हणजे आज बरो जर दाट जर न्यूजपेपर आसत बॉम्बे बी दाट आसता एक बरोबर ते रद्दी म्हणून विकल्यार सुद्दां तुका 1 रुपया मेळटा. सारकें. तें घेवन आमी वी डिसायड आमचो फ्युचर वी डिसायड गोवाज फ्युचर. बरोबर. अँड परहॅप्स इन टर्न गोवाज कंट्रिब्युशन टू इंडिया. तुका एकच निमाणें हांव एक सांगता. वॉट हॅज हॅपन्ड इन द लास्ट अबाउट 20 years which I have not heard any press or electronic media talking about in Goa is as Goa's debt is 30,000 crores. Yes. जे 2004 झिरो आशिल्लें. बरोबर. म्हणजे गेल्ले 18 वर्सांक सुमार हें वाडलां 30,000 कोटी. आतां 30,000 कोटी हाजो अर्थ प्रत्येक गोंयकार ओज टू द एक्सचेकर म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ विचेवर इज द दिस थिंग गव्हर्नमेंट 2 लाख रुपया
पर हेड. बरोबर. हे जाला गेल्ले 18 वर्सांक. आतां हाजेर कोण केन्ना उलोवंकूय ना आनी कांय ना, आनी हें कितें खातीर जालें हाजेरय कोण उलयना. ना दोतोर आमचे कडेन आमी सद्या. लोनां काडीत आसात इतल्या खातीर आमकां आमची पळय टुरिजम आनी मायनींग ह्यो 2 पळय इम्पॉर्टंट इंडस्ट्री आसात त्यो स्वयंपोशक तत्वाचेर उबे करपाक आमकां अशें अपयश आयलां. खरें म्हळ्यार ह्यो मायनिंगाच्यो ज्यो पळय 100 पळय लिजां आसात तांचीच जर पावणी धरली जाल्यार 1,00,000 कोटी आमकां येतले. हे पयशे आमच्यांनी फाल्यां आमच्यांनी पे करूं येतात. पूण जी सरकारां येतात ती इतली करप्ट मायंड, आमी फक्त क्रिमिनल केसी कोणाचेर आसा ते म्हणटात. ह्या गोंयच्या राजकारण्यांनी सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें की ह्या 7 पळय जे चुकार आनी भ्रश्ट मायनींग कंपन्यांचेर केसी घालात, त्यो केसी घालपाक आमची सरकार अनमनता. दीज आर ऑल्सो मस्ट बी इन्क्लुडेड इन सच टायप ऑफ क्रायम्स. हांव तेंच म्हणटा ADR संस्था आसाच आनी इलेक्शन कमिशन आसा, पूण अशे तरेची आनीक एक प्रबळ संस्था जी राजकारण्यांचेर राजकीय पक्षांचेर नजर दवरतली अशें कितें क्रिएट करप आमकां शक्य ना. कारण आमी पळयता न्ही इलेक्शन कमिशन बाब राजू, जेन्ना गोंयकारच एक अशें पोट्टिडक येवन जर समजा एक कसलें अशें NGO स्टार्ट करना जाय जाल्यार एक दिल्लीक आशिल्ले ADRाक एक्सपेक्ट करप हें करात म्हणून परहॅप्स वूड नॉट बी व्हेरी फेअर इज म्हाका दिसता. आय एम जस्ट ड्रायव्हिंग होम माय पॉयंट. वॉट इज रियली इम्पॉर्टंट इज एवरी वोटर इन गोवा हॅज टू बी पोट्टिडक आसून एक्टिव्हिस्ट जावपाक जाय. आनी जो पर्यंत तें जावचें ना दुसऱ्याचेर अवलंबून रावप की बाबा तुमी अशें करात आमचे खातीर आनी आमी बसून पळयतात, आमी 5 वर्सांनी एक खेपी वोट करपाक वतले, ते बी वत बीत पडना जाल्यार और शी पडना जाल्यार जाल्यार हांव वचचो ना. This is not fair and this is where we have gone into dumps. ना पूण भास्कर बाब ह्या इलेक्शनाक opinion nothing to do with ADR. ह्या इलेक्शनाक तशे तरेची चळवळ जाता. ह्या इलेक्शनाक कांय नांव घेना, कांय राजकीय पक्षांनी क्रिमिनल मायंड आशिल्ल्या लोकांक तिकेटी दिल्यात, ताका लागून त्याच पक्षान बंडखोरी जाता. कांय बऱ्या सुशिक्षीत आनी क्रिमिनल रिकॉर्ड नाशिल्ल्या जांकां तळमळ आसा गोंया विशीं ह्या लोकांनी आपल्या पक्षा विरुद्ध बंडखोरी केल्या आनी अशे तरेची बंडखोरी करून ते जनजागृती करतात की क्रिमिनल रिकॉर्ड पळय ताजे कडेन आसा, आमचे कडेन बरो कॅन्डिडेट आसा. अशे तरेची चळवळ म्हाका पणजे सयत कांय मतदारसंघांनी दिसता. जातूंत भितर बरे लोक आयल्यात की अरे तुमी तिकेट कोणाक दिल्या, आमी तुमचे पक्षा बरोबर नात, हांव तुमच्या पक्षा बरोबर 20 वर्सां आशिल्लो, हांव ह्या इलेक्शनान तुमच्या पक्षा बरोबर रावचो ना. ही तरेची म्हाका दिसता एक जनजागृतीचोच भाग न्ही. फकत कशें आसा की तुमी म्हणटा तशें सुशिक्षीत मतदारांचेर अशे तरेच्या जागृतीचो परिणाम जातलो, पूण आमचे पळय जे मायग्रंट किंवा अशे तरेचे गुन्हेगारी स्वरुपाच्या आमदाराचेर अवलंबून आशिल्ले पळय जे मतदार आसात ते कितले अशे तरेच्या प्रचाराक प्रतिसाद दितलो हो प्रश्न ह्या इलेक्शनान निर्माण जातलो न्ही. आमी ही कार्यावळ सोंपयता आसतना निमाणें हांव तुमचे कडल्यान मागतां गोंयच्या मतदारा खातीर एक संदेश. एक हे म्हणजे कितें सत्सद विवेक बुद्धी वापरून वोट करचें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करचें. बाबा हांव हें जें कितें करतां तें गोंया खातीर करतां, गोंयान म्हाका इतलें दिलें. लेट अस कन्सिडर की जेन्ना गोंय आमचे पयले जनरेशनान आमचे कडेन पावयलें, पयलीं म्हणजे तांणी ओपिनियन पोलाक गोंय सेपरेट दवरलें आनी क्लीन अँड ग्रीन गोवा आमचे हातांत दिलें, आमच्या हातांत दिलें, सुपूर्द केलें. बरोबर. आमी जेन्ना रिटायर जातले और विल बी आउट ऑफ दीस सिस्टम इन अ फ्यू इयर्स फ्रॉम नाव, वेदर वी आर लिव्हिंग क्लीन ग्रीन सेफ गोवा टू आवर जनरेशन नेक्स्ट. इफ नॉट, where have we gone wrong? Can we make the amendments? Can we make changes? Certainly yes. You have to be hopeful. आणि हे केन्ना जावपाक शक्य आहा जेन्ना एवरी वोटर ऑफ गोवा as much as in opinion poll would become an activist, come to the streets in a silent way and change the scenario which is happening right now. Thank you very much. Thank you भास्कर बाबा. तुम्ही 2 दिसां पयलीं एक वोटर दीस आमी मनयलो आनी तातूंत भितर अशे तरेची जागृती जाल्ली की लोकांनी सादूर जावचें, लोकांनी गोंय वांटोवचें आनी लोकांनी बरे लोक विधानसभेन धाडचे. कारण विधानसभेचो दर्जो वाडोवंक जाय आनी ह्या विधानसभेक आमी अशी शक्ती दिवपाक जाय जी गोंयाक वाचोवपाक किंवा गोंयची आमी जे पळय तत्व म्हणिल्ली ती तत्वां आनीक घटमूट करून फुडल्या पिळगे कडेन हेंच बरें गोंय सुपूर्द करप. जशें आतां भास्कर बाबांनी म्हणलें तशे तरेची तांक, तशे तरेचो प्रभाव आमी येत्या 2022च्या वेंचणुकेन दाखयतले काय कितें. म्हाका दिसता भास्कर असोल्डेकार आनी ADRची तत्व न्ही ताजे
गोंयचे भायर वचून राजकीय जागृती जावपा खातीर मतदारांचो दर्जो वाडोवपा खातीर जें जें करपाची गरज आसा ताजी खुबशीं तत्वां आमकां सांगिल्लीं आसात. हांव ही कार्यावळ सोंपयतना परत एकदां तुमचे कडेन मागतां, ही वेंचणूक जी पळय जावपाची आसा आनी 20 दिसांनी ती गोंयचे तत्व ठरयतले आनी गोंय सांबाळून दवरपाचें, गोंयची राखण करपाची एक जापसालदारकी तुमचे कडेन ती मतांच्या नजरेन ती तुमचे कडेन दितली. ही जी पळय कितें उत्तरदायित्व मतांच्या नजरेन आमच्या हातान जें पळय आयलां तें म्हाका दिसता गोंय घडोवपाचें आसा आनी गोंयाक सुरक्षीत दवरपाचो एक अधिकार 20 दिसांनी तुमच्या हातान परत बरे तरेन येतलो. ताजो तुमी कशे तरेन वापर करतले, गोंय सुरक्षीत दवरपा नदरेन तुमी कशें पावल घालतले हें खूब म्हत्वाचें. आनी फकत तुमचें मत न्ही, तुमी तुमचे मित्र, तुमची सोयरी, तुमचे शेजारी हांचे कडेनय जागृती करपाची गरज आसा. आनी हें गोंय सांबाळून दवरपाचें एक म्हत्वाची वेंचणूक म्हणून 2022 कडेन पळयात. आनी त्या खातीर एक म्हत्वाचो संदेश भास्कर बाबांनी तुमकां दिल्लो आसा. ह्या एकाच मतान, ह्या एकाच हांवें जें कितें हें सांगलां त्या म्हणण्यान हांव म्हजी ही कार्यावळ सोंपयतां आनी तुमचे कडेन मागतां एक म्हत्वाचें उत्तरदायित्व तुमचे कडेन आयिल्लें आसा. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.